शहरात मेस्तुरात कोयर उडोवपाक नागरिकांसयत मडगांवच्या शेडो कावन्सिलान विरोध केला। उच्च न्यायालयाचे लक्ष ओडटना तांणी कोयराचो उक्तो विलो लावचे आनी डंपिंग करचे पयलीं चाचणी घेवची तशेंच विश्लेषण करचे अशें मागलां। 20 वर्सां आदी सोनसड्याचो कोयर एसटीपीडीए ग्राउंडार व्हरपाचो आपलो उपक्रम यशस्वी जालो असो दावो मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन केल्लो। शेडो कावन्सिलान तो भायर आयला। जमनीचेर उडयल्ल्या कोयराचो परिणाम आयज लेगीत भोगतात असो दावो कुतिनून केला। 2009 वर्सा प्रस्तावित केल्ल्या पूण अजून अस्तित्वात येवंक नाशिल्ल्या एनर्जी पार्काचेरय कुतिनो उलयलो। ह्या प्रकरणात उच्च न्यायालयान हस्तक्षेप करचो। गोंय कोयर वेवस्थापन महामंडळान हे प्रदूषण बंद करचे अशें थळाव्यांनी मागला। ब्लॅक मास्काचे सिग्निफिकन्स म्हणल्यार आज गव्हर्मेंटाचे एगेन्स्ट कोण कांय उलोवपाक शकना आनी उलोवनूय कांय फायदो ना कित्याक कोण आयकपाक सोदना। सो त्या खातीर आमी हो प्रोटेस्ट हांगा दवरला। हे जे हांगा डंप करतात इनर्ट मटेरियल म्हणून डंप करतात। आतां आमी हें डेफिनेशन हाडलें हा इनर्ट मटेरियल म्हळ्यार कितें तें। सो इनर्ट मटेरियल म्हणटा ते हे भशेन गार्बेज न्ही, हे जे हांगा उडयतात ते स्क्रीन्ड मिक्स्ड वेस्ट आनी हो मिक्स्ड वेस्ट हांगा घायले कारणान पयलीं त्या वास इतलो मारता सगळे ऑल नियरली 1 किलोमिटर रेडियसाचे हो वास सगळ्या लोकांक येता। सेकेंडली वर्स्ट म्हणटा ते हे हांगा घालून ग्रावंड वॉटर टेबल आहा तें परमनंटली डॅमेज करून उडयतात। हे पर्क्युलेशन जाले उपरांत ग्रावंड वॉटर डॅमेज जातलें ग्रावंड वॉटर टेबल। आनी सेकेंडली आमी हायकोर्टाचें एटेन्शन ड्रॉ करपाक सोदतात कित्याक हें जें सोंसऱ्याचें जें काम चलता इट इज ऑन द basis of a petition before the Honorable High Court, and the High Court has given directions to the concerned authorities, that is the municipality and the waste management corporation, to complete the bioremediation that is going on at Sonsra by February 2023. Now आता आमी जेन्ना बायोरेमेडिशन उलयतात एक ले मॅनाक अशें दिसता की बायोरेमेडिशन म्हळ्यार कितें तरी बरें सायंटिफीक काम चलता म्हणटा, पण थंय जें चलता तें फक्त स्क्रिनींग आनी जे स्क्रिनिंगांतल्यान जे मटेरियल भायर सरता त्या स्क्रिनांतल्यान सायजी प्रमाणे ते म्हणटात कंपोस्ट, एक आयटमा म्हणटा ते इनट आनी दुसरे म्हणटा ते RDF म्हणटा ते। पूण हे तिनूय कंपोनंट सपोज एक्चुअली टेस्ट केले एनालायज केले ऑफ इट्स कंपोजिशन जाल्यार ते हुंयच हे जायना कन्फर्म जायना ऑफ दोज टायप ऑफ मटेरियल। सो आमी नदरे मुखार हाडपाक सोदता की हायकोर्टाचे जे डायरेक्शन्स आहा ते कशे भाशेन मिसयूज मॅनिपुलेट आनी मिसरिप्रेझेंट करून असली कारस्थान करतात। फायनली पयशे मोडपा आसा ते पब्लीक एक्सचेकराचे ते खर्च जाताच, पूण ताजो परिणाम खंय बरें जाल्ल्या सुवातेर आनीकूय वायट करतात। आतां आमी अंडरस्टँड जाता थंय पोल्युशन जाता सगळें जाता, एक हॅझर्ड आसता संवसारांत, बट सोल्युशन डजंट मीन दॅट यू रिमूव अ पोल्युशन फ्रॉम वन प्लेस एंड पुट इट अप इन सम अदर प्लेस। हाजो अर्थ खंयच जायना। सो हे आमी नजरे मुखार हाडपाक सोदता हायकोर्टाक, हे मॉनिटर करचें म्हण आनी हेजें टेस्टींग पयलीं जाय आमकां। हे जे इनर्ट मटेरियल म्हणटा ते जावं RDF म्हणटा ते हाजें टेस्टींग जावपाक जाय, मोस्ट इम्पॉर्टंट। See, there is everywhere all over the world, the garbage is being recycled, treated, recovered. And this is what we have got here next to us. Just being dumped, it is going to be a source of disease. I'm talking that the world has gone to microplastics because these are causing cancer. Where are we taking us? Where are we taking our citizens today? Next is our Prime Minister is talking about Swachh Bharat. Where is Goa's Swachh Bharat? Please, I appeal to the politicians, to the powers that be, to please look into it scientifically. Develop systems that are sustainable for the next 100 years because we have children and grandchildren. They are going to do now. These are going to be after effects, same like Sonsro. This will be the second Sonsro or maybe third or fourth. But what I'm saying is, when the garbage is weighed up, so many tons, the truck enters with the garbage. You segregate the garbage first thing. Why are these politicians not segregating? Are they so dumb? Today not a single MLA or anybody is coming here. The way we are going to treat our Goa, and now Margao city, they come to dump. What is this happening? We need justice here for the system. What are the court judges doing? हांव नको गव्हर्मेंटाची लोकी वयर आहा दोबरा आहा जाल्यार कित्याक एक सोंसरो आहा ताका म्हाका दिसता 100 वर्सां जायत सेंटेनरी सेलेब्रेट करपाक आतां आनीक सोंसरो करता
थिंग मुखार गेल्यार थिंगा ओल्ड मार्केटान ते ट्रक आहा गाण मारता एंट्रन्स ऑफ मारगांव सिटी बीच वॉज नोन एज एथेन्स ऑफ गोवा कितें जालें म्हण हांव समजना स्लम जाले एखादें आतां सोंसडो जाले कितले कोडे. That side there are roads. If you can see the electrification of the trains, but there is no money spent on the garbage in the right way. If you go to Sonsro, there is if you go to some foreign countries, you look at their garbage plants. It is so developed and in the futuristic equipments are used. But today, if you look at Sonsro, it's all a backward plants are there. We need to increase our first of all conveyors, segregators, and we need to increase all the equipments over there, expansion of the plant, and we can't transport the load to Saligaon and spoil their village. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान श्यामचारी.